चौथीचो उत्सव लागी लागी पावत आयला. चित्रशाळा आता हर्ष उल्हासान गेल्या भरून. चवथ म्हणल्यार सैमाचीच एक परब हे सांगूंक या मूर्तिकारांचे हात मातयेंत गेल्या रवून. धर्तरेच्या कणकणांतल्यान प्रतिमा जावंक लागल्या साकार. कल्पनेतली मूर्त जिवंत जावन घेवंक लागल्या आकार. कलावंत आपल्या कला कौशल्याचे सद्गुण लागल्या मांडूंक. दैवत्वाची वास्तविक सोबीतकाय पडबिंबीत जावंक लागल्या आपसूक. गणपती बाप्पा ही सकारात्मक ऊर्जेची देवता. ताचेर जुळिल्लो रंगाचो मेळ तेजाळून लागला झळकूंक. वर्णन हांव कितें म्हूण करूं ह्या सोबीत रुपाचें. ह्या वक्रतुंडाच्या मुखामळा वयले दिव्य भाव लागल्या फुलोंक. पावला पावलांनी मूर्ती पूर्णत्वाक येवंक लागल्या. ते देखून मन लागला सुखावंक. आणि आमी रावल्या सामके आतुरतेन आमचो बाप्पाक घरा येवपाची वाट पळोवंक. कलेची भोंय हें गोंय. कलाकारांच्या कुशळ अणभवांतल्यान घडटात ह्यो विलक्षण कलाकृती. हे मूर्तिकार आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान रचयतात देवा श्री गणेशाची मूर्ती रुपी स्तुती.